यूथ ऑफ GSB ऑडियन्स हांकां नमस्कार. आज एक इम्पॉर्टंट विषय आणि तुमकां मस्त खूश जावचे विषय जसं म्हळ्यार लास्ट इयर तुम्ही ह्या व्हिडिओ पळयतना मस्त खूश पावल्याची GPL उत्सवाचे ಕೆಲವು एक इन्फॉर्मेशन तुमकां दिवका म्हणून त्या छोटूची फूड कोर्ट 100% ह्या वर्सा फुडली वर्स कशी आशिल्ली की ताचे काही छंद आसता म्हणून ह्या व्हिडिओ स्टार्ट करतनाच हांव तुमकां सांगता आसा. GPL उत्सवाक येवचे मस्त सुलभ तुमकां गोता शिल्वरीची एक येलो कलर फॉर्म मेळटा यूथ ऑफ GSB स्टुडियोन जो विंगड काउंटर्स आसाची थंय पुरो मेळटा. ते घेवन तुम्ही डायरेक्ट वेन्यू केविता नतलारी त्या नत्तिलय डायरेक्ट वेन्यू घेवन पावन थंयची रजिस्ट्रेशन डेस्क सुमार 15 जणांनी बशिल्त आसले ह्या डेस्कांत तुम्ही रजिस्टर करून उत्सवाक डायरेक्ट फ्री एंट्री कसं चार्जेस ना डायरेक्ट येवीत म्हणून सांगून फूड कोर्टाचे विषय तुमकां आतां सांगूक प्रारंभ करता आसा. 26 म्हळ्यार पराक फ्रायडे सकाळीची म्हळ्यार एक 12 घंटे म्हणटना आमगेल्या फूड कोर्टाचे इनॉग्रेशन जावन फूड कोर्ट आरंभ जाता. प्रथम जावन फूड कोर्टांतू दनपार आयल्या निमित्त जेवणाची तुमकां मेळचे 12 घंट्याक स्टार्ट जाल्यार एक 12:30 जाता. तुम्ही एन्जॉय करायचं फूड कोर्ट पुरो पळयत टॅलंट हंट ते एक स्टेज आसता तें पुरो पळयत. दनपार कसं नासता म्हळ्यार 12:30 पुलाव आनी सलाड तेजे तरी गोबी मंचुरी राईस सांबार गोड्डी बटर मिल्क लायक एक कॉम्बिनेशन असं म्हणतना एक जेवका म्हणून एक इंटरेस्ट येता ते जेवची कसं म्हळ्यार एनर्जी मेळका म्हणून. फर्स्ट डे फ्रायडे त्या दिवस एनर्जी असला मात्र आणि एक 2 दिवस एन्जॉय करीत किड्स झोन आसा बोटिंग आसा मागीर विंगड एडवेंचर ॲक्टिविटीज आसा पूर स्ट्रेंथ मेळका म्हणजे जाल्यार तुमी जेवण गट्टी करून पार्टिसिपेट कर GPL उत्सवांत 12:30 त्या जतरी जेवण जतरी मागीर 4 घंट्याक मसाला डोसा चटणी मस्त जनाक हॉटेला वता आनी यांची ऑर्डर करचे आमी मसाला डोसा आनी विंगड कसं एक भाजी त्याच्या चटणी पुरो ऑर्डर करताची तेव्हा असं टी कॉफी असं आसता. मागीर चरंबोरी शुगर केन ज्यूस ट्विस्टर तुमगेले पुरो जनाल फेवरेट ट्विस्टर आसता. चाट काउंटर आयडियल आईस्क्रीम हंग्या आईस्क्रीम नत्तिले एक इवेंट इनकम्प्लीट म्हणका तुमगेले फेवरेट आईस्क्रीम थंय आसताची. आनी चेडवांक मस्त इश्ट जावचे पॉपकॉर्न गोला आनी कॉटन कॅन्डी पिंक कलर कॉटन कॅन्डी पळयतनाच मस्त जनाक एक चेडवांक कसं म्हळ्यार तें एक खावू का म्हणून आशेर येवन खाताची. आनी चॉकलेट फावंटेन तुमी पळोवन आसताची चॉकलेट कशी एक ताजे वयर दुखून येता आसता म्हणून तेंवूय आसता. वॉटरमेलन पायनॅपल वॉटरमेलन डेली आसताची म्हणका कित्याक म्हळ्यार एक डिहायड्रेट जावचो ना बॉडी तत्ता वेळे आमी वॉटरमेलन खाताच का आनी हायड्रेट करताच का बॉडी म्हणून सांगून. मागीर पुट्टू करी केरळाचे एक स्पेशल आयटम आमगे नंदमाम म्हणून आसा तांणी एक उस्तवार घेवन ते पुट्टू करी करताची पुट्टू फोटो येताच पळया कितले चंद दिसता म्हळ्यार ताका खातना भारी एक लायक जाता. तें तुमी फर्स्ट डे हें पुरा हांव तुमकां मेनू सांगलें ते जत्तरी नेक्स्ट डे एक वच्चे पशी फूड हांव सांगून सोडटा कामत कॅटरिंग अशें पुरो हांगेलेची फूड मस्त आसता. मागीर महाराजा CKK किचन सांगेल आसता तंदूर अशी गोकुलाल चरंबोरी मागीर भद्रा शुगर केन ज्यूस अशी विंगड आनी काही मुखार वतना हांव तुमकां नांव सांगता वता. नेक्स्ट कसन म्हळ्यार 26 आतां संजोळचे जाल्ले रात्री कसं आसता म्हळ्यार रुमाली रोटी आनी नॉर्थ इंडियन ग्रेवी घी रायस पनीर बटर मसाला मशरूम सुक्का रायस रसम स्वीट मागीर ट्विस्टर तावळी हांव सांगिल्ली वरी पुरो आसता. रात्री रुमाली रोटी हांव खायना म्हाका शीत आनी रंदाय पुरो म्हळ्यार तेवूय आसा. ताजे घी रायस खाता नॉर्थ इंडियन ग्रेवी कसला पुरो म्हाका म्हणल्यार हांकां तेवूय आसा. हें कंटिन्यूस जाता आसता तुमी फूड कोर्टाक वता आसल्यार ते विंगड आयटम इंट्रोड्यूस करता आसताची टेबला वयर नवे आयटम येता तुमी खाता राबयता. आनी रात्री मध्यरात्री म्हणटना म्हळ्यार एक 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे हें टायम म्हणटना 12 घंटे मॅच एंड जाता जाल्यार ताज्या पाशी फूड आहे कसं खावचें आसूं पोटा बूक जाता खंय वच्चा म्हणून लेखल्यार तुमी डायरेक्ट तपास फूड कोर्टा वचूं येता. थंय मॅगी आसता. मॅगी वटूची फ्रायड रायस मंचुरियन ग्रेवी फ्रायड रायस आनी मंचुरियन ग्रेवी वटूची तुमी खावयता. ताजे वटूची पनीर उर्वल्लय आसता तंदुरा देखून हाडचीत आसली हें आयटमां थंय तुमकां मेळटा. हें फर्स्ट डे तुमी एन्जॉय करीता. फ्रायडे सांगतनाची तुमगेले तोंडांत उद्दा येताच म्हणून हांव लेखताच इतले लायक आयटम लास्ट इयर तुमी आयल्याची तुमकां गोतच फूड कोर्ट कशें आसता GPL उत्सवाचें म्हणून सांगून. आतां शुक्रार जालें आतां शेनवार वचा शेनवार सकाळीची अपास काउंटर स्टार्ट जावचे 12:30 म्हणटनाची सकाळ कसं नाही आसना ब्रेकफास्ट कसं ना दनपार दुखून आमी आरंभ करता आसाची. दनपारा परोटा आनी नॉर्थ इंडियन करी आसता. तेजे तरी फ्रायड रायस आनी चायनीज एक ग्रेवी मागीर हें नाका त्या पुरो आयटम नाका रायस रसम खावचें म्हणल्यार हांकां तें आसून आसता. हें एकत
सेकंड डे म्हळ्यार सॅटर्डे दनपार मेळचे मागीर स्वीट श्रेया स्वीट्स देखून स्वीट तुमकां त्या दिवस वेवस्थ केलेलो आसा आतां संजे वेळ म्हणटना आपास विंगड विंगड आयटम नवे ॲड जाता वता फर्स्ट डे कशें आशिल्लें की मसाला दोसा आनी चटणी तांचे आसता मसाला मागीर टी कॉफी टोमॅटो ऑमलेट तें एक स्पेशल आयटम आसता ॲड करता म्हळ्यार लिमिटेड आसता तें मेळ्ळ्यार चान्स तेजे खातीर वगी वगी येयाची आनी एक एन्जॉय करायची उत्सव म्हणटा अशें आमी मागीर पनीर पॅटीस हें VIP सेक्शन म्हणून एक सेपरेट आसता थंय मेळटा तें चरमुरी आसता शुगर केन ज्यूस चाट काउंटर कशी आसता आयस्क्रीम हांव म्हणल्यार बरी आयडियल आनी हांगे आयस्क्रीम आसता पॉपकॉर्न गोला कॉटन कँडी चॉकलेट फाउंटेन पुट्टू करी अपास आसता फ्रूट पंच एक तुमी टेस्ट करूं का मस्त एक लायक आयटम तें इंट्रोड्यूस केलेलो आमी लास्ट इयर GPL तें इंट्रोड्यूस करून मस्त जनाक मेळ्ळा ಸ್ವಲ್ಪ मेळनातील जन आशिल्ली शे म्हाका एक मिस जाली तें म्हणून सांगून तें तुमी सेकंड डे एन्जॉय करीत मॉकटेल आसता त्या दिवस मॉकटेल एन्जॉय करतात जन आनी कॉर्नय आसता पुरा तुमकां मेळचें खंय म्हळ्यार GPL उत्सव 2021 अंतू मस्त जनान आमकां स्पॉन्सर्स हांन सपोर्ट केलेलो आसा तांकां पुरा ह्या संदर्भार आमी धन्यवाद सांगू का ह्या खातीर आतां संजे वेळा म्हळ्यार एक 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा म्हणटा पास एक मेन्यू चेंज जाता 8 घंटा मेन्यू कसं म्हळ्यार सब्बक्की दोसा आसता ताजोटूची मशरूम सॉंग बेबी कॉर्न मंचुरी मागीर रईस दाळी एक नत्तीला आमगेलो कार्यक्रम जायना तें आसता मशरूम ग्रीन रोस्ट आसता महाराजाचें नीर दोसा आसता नीर दोस म्हळ्यार पनपावळो ताजोटूची वेज बिर्यानी आनी रायता आसता मागीर एक स्वीट श्रेया स्वीट्स देखून ट्विस्टर आयडियल आयस्क्रीम हांगे आयस्क्रीम मागीर फ्रूट पंच वॉटरमेलन पायनॅपल हें पुरो ताता वेळ मेळटा आसता वापस रिपीट करूं नजी म्हणून लेखता त्या म्हळ्यार तुमकां कळ्ळा ऑलरेडी आसा म्हणून आनी रात्री त्या दिवस रात्री एक 10 घंटा म्हणटना मॅगी पनीर ग्रीन फ्राय चायनीज ग्रेवी आनी शेजवान नूडल्स सेमिगे उसली कॉफी टी रात्री एकल्यांक मध्यरात्री म्हणटा न्हीद येता म्हणटा एक चा पिवीत थंय वचून हें पुरो वेवस्था आमी शेनवार रात्री केलेलो आसा तेज्या तर आतां आयतार कशें म्हळ्यार सकाळीची तुमकां पुरा ब्रेकफास्ट दुकानूची स्टार्ट जाता आयतारा तुमी कसं करीत म्हळ्यार सेट दोसा आनी चटणी खावयता सेट दोसा आनी चटणी संडे सकाळीच आसता घरांत तूं मस्त प्लॅन करून आसा हें आयतार कसं करचें बा म्हणून तुमी घरांत प्लॅन करून ताची डायरेक्ट GPL उत्सवाक येयाची 8:30 काउंटर ओपन जाता फूड काउंटर थंय सेट दोसा चटणी पुडिंग आसता टी आनी कॉफी कामत कॅटरर्स हांवें सांगिल्ली बरी आनी नेक्स्ट मागीर 1 घंट्याक आलू टिक्की एक ॲड जाता टी कॉफी आसता पोडी आसता मागीर नंदिनी बटर मिल्क तुमकां गोत आसा ताक पित्तस का म्हणून जाता हें वत्ताक एक ताक पित्तस हें म्हणून जाता तें तुमकां थंय मेळटा लंच आसता दनपारा ताजे तुची पुरा फ्रुट्स आसता आयस्क्रीम आसता हें पुरा तुमी एन्जॉय करीता आनी रात्री म्हणटना तवा पुलाव आसा संडे संजवेळा रायता आप्पम आसा वेज काकिनाड म्हळ्यार एक स्पेशल डिश तुमकां थंय मेळटा रायस सांबार चरमुरी शुगर केन ज्यूस ट्विस्टर चाट काउंटर आसून आसता कॉटन कँडी पोडी सेमिगे आनी हिंगा उद्दा बटाटा हिंगा उद्दा आनी शेवय तुमकां मेळटा त्या दिस संडेची हें तुमकां मेळचें अशी विंगड वेवस्था केलेलो आसा हें पुरो तुमी एन्जॉय करताच म्हूण हांव लेखता आसा आनी संडे संजवेळची कसं न्ही सांगानी न्हू म्हूण तुमी लेखता आसल्यार मशरूम मसाला दोसा हें अशें कदन म्हळ्यार संडे संजवेळा तेजोटो चटणी मेळटा चरमुरी आनी विंगड पुरा हांव सांगिल्ले आयटम त्या दिसू आसता आनी स्पेशल आयटम कसं ना ह्या वर्स म्हूण तुमी राखता आसल्यार महाराजा CKK किचन सादून बर्गर आसोची बर्गर मस्त चेडवांक इश्ट बर्गर खावका पिझ्झा खावका म्हणून असल आयटमय आसता शेनवार पुरा हांव फूड कोर्टाचे सांगिल्ले विशय हांव सांगतनाची तुमकां एक मायंडांत पिक्चर आयला म्हणून हांव लेखता आसता पुरा एक पंत हॉटेलाचे मेनू कार्ड तेकडे चमकला वरी जाल्ली दिसता म्हणून हांव लेखता मिस करूनकाची GPL उत्सवाक येवचे मस्त सुलभ डायरेक्ट सह्याद्री कॉलेज अड्ड्यारांत आसा थंय येयाची बसाचे फेसिलिटी समेत आसा हे दुकान म्हळ्यार कार स्ट्रीटा दुकान आनी तुमगेल्या एरियांत एक 20 जाणां काही चड आसा म्हूण जाल्यार ताकाय आमी वेवस्था केला तुमी फोन करून आमगेले टेम्पो ट्रॅव्हलराक आपयल्यार
फ्री जावन तुमकां येवन पिकअप करून सह्याद्रीस व्हरून अपास ड्रॉपाची वेवस्था आसा जावन GPL उत्सव म्हळ्यार एक गम्मत एक सम्मेलन म्हळ्यार आमी आमचे गेल्यान पुरा मेळचें एक सम्मेलन म्हणून सांगून आयच्या फूड काउंटराचे विशय तुमकां डिटेल जावन सांगला आनी तुमी कसं करता म्हळ्यार हें व्हिडिओ पळयला पुरो आनी डायरेक्ट परा सह्याद्रीक येयाची ते मेळचे फूड कोर्टान मेळचे विंगड आयटम ताजे स्वाद पुरा घेयाची आनी एन्जॉय करायची आनी आमगेले वॉलंटियर्स पुरा मेळटाना तांगेलो उलयाची એટલે सांगून ह्या व्हिडिओ हांगाच एंड करता व्हिडिओ पळयले खातीर मस्त धन्यवाद थँक्यू